मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. शुक्रारा पुराय गोंयभर गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन मनयले सेंट अँथनीचे फेस्त. ह्या निमतान व्हडा संख्येन लोकांनी सांत अँथनीच्या खुर्साचो उमो घेवन घेतले बेसाव. आसगांव सैमीक स्त्रोत इबाडपाची पाताळ्या भिरांत. पारंपारीक उदकाच्या स्त्रोता लागसर कलवट बांदपाक आसगांवच्या थळाव्यांचो खर विरोध. सप्तकाच्या शेवटाक पावस सुरूच उरपाची आसा शक्यताय. भारतीय हवामान खात्यान 16 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट केला जारी. जाल्यार 17 आनी 18 तारखेक येल्लो अलर्ट लागू. आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सरकारान गोंयांत बीएसएनएलचे टावर आनी बॉक्सां बसयल्यात. पूण सेरावली लोक बीएसएनएलाक गाळयो मारपाक लागल्यात. सरकारान हो कंत्राट आता खाजगी कंपनीक दिल्ल्यान हाचेर पुरायपणान आडनदर केल्या. बॉक्सांची अवतिकाय जाल्ल्यान लोकांनी बॉक्साक फुलांचे हार घातल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी तुमकां दाखयता की जे बीएसएनएलाची जी बॉक्स आसा ती कशें करून मी अशें करून पडले कडेन आसा ते दाखयतात आनी तेचेर लोकांनी हारय घातले कडेन आसा. आतां ते कित्याक घातले ते पळोवया. हांगा सरकार जायत्यो ज्यो आसा ह्यो न्यू टॅक्नॉलॉजी काडटा, व्हडल्यो व्हडल्यो ऑफिसां बांदता. पूण ती मागीर जेन्ना प्रायवेटायजेशन जेन्ना करता, जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टार दिता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर खंय तरी ही अशी वळून वता आनीक हांगा नांव सरकारालें नांव पिड्ड्यार जाता. आतां उदाहरण घेया म्हणटा बीएसएनएलाची जो कॉन्ट्रॅक्ट आसा वो प्रायवेटाक दिल्ले कडेन आसा म्हणून ही बीएसएनएलाची अशी दुर्दश जाल्ले कडेन आसा. आज अक्षरात कोण मेल्ल्या भशेन तांकां फुलां घातले कडेन आसा लोकांनी. हे बीएसएनएल मेल म्हणून हात घातले कडेन आसा. हे पाळी कितें येता की सरकार जो आसा कॉन्ट्रॅक्ट दितरे तेजेर लक्ष दवरना आनी कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या जाय तें करता आनी ही परिस्थिती येता. म्हणूनच आमी मागतात सरकारा कडेन तूं जेन्ना असली हे दिता कॉन्ट्रॅक्ट दिता त्या टायमार तुवें तेचेर मॉनिटरींग करचें, सारकी करचें, पळोवचें कॉन्ट्रॅक्टर काम करता काय ना. आतां हे म्हयन्याक कोट्यान रुपयाचे पयशे दिल्ले कडेन आसा कॉन्ट्रॅक्टराक तूं ते चलय म्हणून. पूण बीएसएनएल चलता. सद्या बीएसएनएलाचें नांव घेतल्यार लोक गाळी मारता. तुमी आनी तेंचें नांव कित्याक घेता काय म्हणून आमी सरकारा कडेन मागतात बेगीच्या बेगीन ही एकू कडेन ना कितलीशीं कडेन असली जी आसात ही बॉक्स पडले कडेन आसात ती बेगीच्या बेगीन उबी करची आनी ती सारकी करची आनी बीएसएनएल बरी चलोवची म्हणून मागतात. त्यातून गव्हर्नमेंटान बीएसएनएल हें केलें आनी 6 म्हयन्या वयत थिंगा पोस्ट हें बॉक्स हें उडे शॉप गायले आनी आतां सगळे लोक बीएसएनएल उदक करना डेट जावन ते आतां मोबायल उदक करताय. जाल्यार हांव म्हणटा गव्हर्नमेंटान जेन्ना गव्हर्नमेंटान ते प्रायवेट दिले आनी प्रायवेटान हे सगळे कडेन हे उगडले ते आतां एक कडेन चोयलो म्हणटा जायत कडेन बॉक्स पडो आहाय. पूण तेजें कितें तें कितें करपाचें गव्हर्नमेंटाक व्हड हें आहाय तेजी गव्हर्नमेंटान एक्शन घेत म्हाका सांग. पळय गव्हर्नमेंटान कॉन्ट्रॅक्ट दिलो आहा म्हणटा पळय ती गव्हर्नमेंट ड्युटी तो कॉन्ट्रॅक्टर सांगून तें क्लियर करपाचें. ती बॉक्सान कितें पडो आहा तूं बेस्ट हे केला हे पयशे कोणाक गेले पब्लीक पयशे ते म्हणजे सगळे बॉक्स पिड्ड्यार जावन पडोन आसाय. सगळे बॉक्स पिड्ड्यार जावन यूज जायना. यूज जालें म्हणटा पळय ती बॉक्स क्लियर करपाचें. बाबा आतां मोबायल यूज जाले बीएसएनएल तितून आतां चलना म्हणटा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी गव्हर्नमेंटाक गेली आनी ऑथॉरिटी गेली हे कॉन्ट्रॅक्टर ते गेली. सध्या लोक तांकां हारय घालपाक लागले न्हू. आतां ते पळय आनी व्हिडिओ ते थोडे चयल्यार थोडे बॉक्सांचे लोकांनी तांकां फुलां वार घायले. हे आतां लॉस न्हू गव्हर्नमेंटाक. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आसगांव सैमीक स्त्रोत इबाडपाची भिरांत पाताळ्ळ्या. पारंपारीक उदकाच्या स्त्रोता लागसर कलवट बांदपाक आसगांवचे थळावे खर विरोध करतात. ह्या कलवटाक लागून गरजेच्या उदकाच्या स्त्रोताक धोको निर्माण जावपाचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. थळाव्या आमदारान लोकांच्यो मागण्यो मान्य करपाचें आश्वासन दिल्ले खरे तरी लेगीत परवानो कायमचो रद्द करूंक नाशिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी खंत उक्तायली. शुक्रारा आसगांवचे थळावे परत एक फावट एकठांय जाले. कित्याक तर एका प्रकल्पाक लागून आसगांव सैमीक स्त्रोत इबाडपाची भिरांत लोकां मदीं पाताळ्ळ्या. पारंपारीक उदका स्त्रोता कुशीक कलवट बांदपाक आसगांवचे लोक विरोध करतात. थळाव्यांनी खर शब्दात ह्या बांदकामाक विरोध केलो. ना हरकत दाखलो रद्द करपाची मागणी ते उदका स्त्रोत खात्याकडेन करतात. तशेंच तात्पुरते निलंबन कित्याक दिला अशें म्हणत थळाव्यांनी दुबाव उक्तायलो. तुमचो आता एकूच मागणी आसा आनी एकूच प्रश्न आसा WID मिनिस्टराक आनी ह्या WID खात्याक की तुम्ही तांकां
टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला? आमचो आख्खो गांवचो लोक जो आसगांवचो गांवचो लोक आसलो आनी प्लस पंचायत बॉडी आमच्या गांवच्या लोकां वांगडा आसली, आमकां जाय आसले जे रिवोक करचे की तेका परमिशन दिवचेच न्हू म्हणून टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक दिला? हितून अशें आमकां दिसता की दाल में कुछ काला है, कितें तरी अशें आसा काय WID मिनिस्टर जावं WID डिपार्टमेंट आनी ह्या रिओच्या मदीं कितें तरी आसा काय? कित्याक स्वता सांगले लोकांक की असले नाकाल्ले प्रोजेक्ट हांगा गांवांत येवंक जायना आनी हे असले कलवट हे बीन येवंक जायना, आमची हेरिटेज खंय तरी डिस्ट्रॉयड जाता, हे जाता ते जाता. धर हे सगळे तूं विचार मांडून आमच्या प्रेस भावांक सांगलेले जाल्यार तेजेर तूं आयज ठाम कित्याक ना? हो आमचो पयलो प्रश्न तुका. कित्याक तूं जर ठाम आसा जाल्यार तुवें खंय तरी भायर घेवंक जाय आनी तुवें फॉलोअप करपाक जाय, WID मिनिस्टराक सांगपाक जाय टेम्पररी सस्पेन्शन कित्याक? लोक मागता, लोक कितें म्हणटा, लोक परमनंट मागता न्हू, लोक मागता परमनंट तेजे रिवोक करचे म्हणून. सो आमचो MLAकूय रिक्वेस्ट आसा की तुवेंय भायर घेवचो आनी प्रत्येक फावट जाता इतले लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचे आनी तुका जाय जाल्यार आमचो लोक सगळो येवपाक रेडी आसा. परतून एकदां WID मिनिस्टराक मेळुया आनी ताका सांगया की बाबा हांगासर हें पळय कितें जालें जाल्यार हितून आख्खे गांवची नशाळी जातली. खूब घटना अशी घडटली जी आमचे गांवचे लोक सोसूंक पावचे ना. होच आमचो एक विचार घेवन आमी आयज हांगा जमलेले आसा आनी हीच आमची मागणी आसा की तेजो परमनंट तेका रिवोक करचो म्हणून लायसन दिवचो, सस्पेन्शन बीन कांय नाका, परमनंट. 23 टू आयचे दीस पर्यंत म्हाका दिसता 50 वर्सां जालीं आनी हेजे परत डायवर्शन घेता दॅट इज नॉट रायट एट ऑल. आनी हेजे कांय एक्सटेन्शन तूं हात तसोच ताका धरूंक जाय कित्याक दॅट इज आवर हेरिटेज ओल्ड. आनी हे आदले पोर्तुगीज टायमासान ते वाव केल्ले आहा आनी ते वाव वी शूड मेंटेन. तेका वावाक डिस्टर्ब करूंक उपकारना कित्याक पासून ते वावाच्यान आमकां उदक मेळटा, सगळे बांय हांगा उदक वता. आदीं आमी हांगा बंधारे बांदताले आनी हांगासरच्यान उदक आमच्या घरांनी वतालें. पण आयज जो प्रोजेक्ट येत जाल्यार एक फर्स्ट ऑफ ऑल थंयसरली सगळी ग्रीनरी डिस्टर्ब जातली आनी उदकाचे आमकां खूब त्रास जातले. आसगांव ऑलरेडी वी आर इन अ ट्रबल फ्रॉम आसगांव. आमची बांयो आतां पावस पडटा तरी पण सुकलेली आहा. आमच्या मागणें हेंच की आमकां प्रोजेक्ट नाका. आसगांव सॅच्युरेट जाल्ले आहा प्रोजेक्टान, आमची सोंसकाय पिड्यार जाल्या म्हणून आमी मागता आमच्या WRD लागीं तूं NOC दिवपाची न्हय आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी बंद उडोवपाचे. हे जे भायले बिल्डर लॉबी येवन आयज तेजेर कलवट घाला म्हणजे आमचे नॅचरल सोर्स आहा जो नॅचरल जे आमचे आदी आमच्या जाणट्यांनी करून दवरलेले ते आयज तुमी तेजे खंय तरी डिस्टर्ब करतात आनी तेच्या खातीर कितलीं झाडां आनी आयज जर फाल्यां हो कलवट जालो जाल्यार फाल्यां आमच्या गांवांत प्रॉब्लेम जातलो. फाल्यां हांगाल्यान भुरगीं वयतलीं, स्कूल आहा लागीं, स्कुलांतल्या भुरग्यांक सुद्दां वचपाक डेंजर आसा. हांगाल्यान भुरगीं वयतात, हे उदक जे आसा पळय आमी हेच्या पयलीं सांगलेलें आसा की हे उदक रस्त्याच्या लेवलाक येता आनी हांगा बुट्टी येता. पण आमी हांगा कोणाचे विरुद्ध ना. आमकां जाय आमचे गांव प्रोटेक्ट जालेलो, आमकां जाय आमची विलेज सेफ जालेली. आमी खंयच्याच कोणाचेच अगेन्स्ट ना. तशेंच आमकां मायकल आमचे ब्रीफ केले की हांव तुमकां सांगता की आमी जेन्ना मिनिस्टराक मेळले सुभाष शिरोडकराक जेन्ना आमी मेळले तेन्ना आमची MLA पंचायत बॉडी आनी आमचे गांवचे थोडे विलेजेस आसता तेका आमी तेच्या ऑफिसान वचून तेका मेळले. तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिलेले की आपूण तेजे रिवोक करतलो आनी तेजे ई काडलेलो थंय बसयलो आमच्या वांगडा. आनी तेणी सांगलेलें की हे जे तुवें तेका दिलाय पळय खंयचे बेजार कितें तुमी वचून तेंच्यांनी पर्सनली येवन पळयलेलें हें आनी तेका सांगलेलें आमच्या गांवांतल्या लोकां फुडल्यान MLA फुडल्यान दिलाले लोबोच्या फुडल्यान की हो जो तुमी तेका NOC दिल्यात ती रिवोक करची म्हणून. जाल्यार आयज 3 ते 4 म्हयने जाले, 3 म्हयने जाले ऑलमोस्ट. आयज पासून टील डेट आयज जुनाचो म्हयनो जालो जाल्यार आयज पासून ते रिवोक जाल्ले ना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. SGPDत एक मुखेल मुद्दो नुस्तेमारांक सतावपाक लागला. नुस्तेमारी करपाक आदींच नुस्तेमारांक लुकसाणांक तोंड दिवचें पडटा. ते भायर आतां डबल टोल फारीक करचो पडटा. हाचेर मडगांव पालिकेन दखल घेवन उपाय काडपाची विनवणी घेवन नुस्तेमारी नगराध्यक्षाक वचून मेळ्ळे. टोल वसुली संबंधी नुस्तेमारी करपी मडगांव पालिका मुख्याधिकाऱ्याक वचून मेळ्ळे. SGPDए नुस्तें मार्केटा भितर आशिल्ल्या टोला खातीर वराक 300 रुपया शुल्क घेता जाल्यार पालिका भायल्या लोकांक कडल्यान रस्त्यार पार्किंगे खातीर शुल्क वसूल करतात. टोल वसुली विशीं हे बसकेन उपाय काडपा खातीर पालिकेचे मुखेल अधिकारी आनी मुखेल पुलीस वावुरतात.
गोंयकार फिशरमॅन आसा पळय जुजे फिलीप आनी सावीर तांकां घेवन आयिल्लो तांचे एक ग्रीवन्सीस आसा रिगार्डींग सोपो कलेक्टर आमचे करता पळय ग्रीवन्स आसा ते कितें म्हणटात जे फिशर नुस्तें घेवन येता पळय गाडयो ते गाडी लोड नुस्तें भरून ते बॉक्स घेवन येतात आनी पिडयेच्या मार्केटां भितर वतात पिडये मार्केटां भितर वता आनी थंय भितर नुस्तें ते भितर विकतात आनीक मागीर तांकां ते नुस्तें ते बॉक्सां आसता ती बॉक्स ती मागीर कोण नुस्तें घेवन वता ते बॉक्सां तांकां एक 2-4 वरां ती रावचें पडटा बॉक्स ती एमटी परती मेळप न्ही कळ्ळें न्ही मेळप रावचें पडटा ती गाडी हाडून भायर पळयता तो म्हणटा भायर एमटी भायर पार्किंगान म्हणटा तो आमचो सोपो चार्ज करता सो हांवें सीओक म्हणलां तांचे कितें क्रायटेरिया आसता पळय आनी जस्ट व्हेरीफाईड सो आमचे टर्म्स एंड कंडिशन कितें आसता तें पळोवन आनी तांचे एकच रिक्वेस्ट सांगितल्यान की तांकां चार्ज करची न्ही कशें कितें तें टॅक्निकलिटी आनी आमचे टर्म्स एंड कंडिशन लोडेड गाडी खंय भायली गाडी लोडेड बी भरून येता ताका चार्ज करपाचें आमच्या टेंडरा भितर आसा कळ्ळें न्ही तो एक त्यांचं एक डिमांड आसा आनी बरे भशेन हें डिस्कशन केलें की भितर गाडी वता तांकां ऑलरेडी हे पीडीए पर एक वराक 300 रुपया चार्ज करता 2 वर जाल्यार 600 रुपया ते म्हणटा आमी ऑलरेडी भितर गाडी तो पयशे चार्ज करून भायर येता एमटी काडून भायर हाडून पार्क करता एक तो हांव ताका विचारलें कितले गाडी पार्क करता म्हणजे 100-150 गाडी येता म्हणटा नुस्तें आतां समज 100 समज एक थोडी गेल्यो 50-60 समज गाडी भायर पार्क केल्यो त्या रोडारय ऑब्स्ट्रक्शन न्ही मेन रोड तो आतां ती कितें हायवे जाले कडल्यान तो रोड मेन रोड जाले कडल्यान थंयच्यान बायपास करून हायवेचेर वता सो भायर पार्क तें म्हणटा ट्राफिकाचें काम सो हांव सीओक म्हणलां जातालें ताका सोपो कलेक्टर का ताचे क्रायटेरिया कितें आसा व्हेरीफाय करना व्हेरीफाय करून ताका सांगपा जाता जेन्ना आमी थोडेशे नुस्त्याक घेवन टेम्पो घेवन आमी त्या फीश मार्केटान येता आमी आवरली बेजीस पयशे करता लास्ट टायम आमी SGPDN आमी गेल्ले आनी तेन्ना आमी सांगलेलें कित्याक आमकां इतले पयशे दिवपाक जायना तुमी आमचो सोपो कसो कलेक्ट करता एक व्हेकलाचेर आनी आवरली बेजीस तुमी हें करता ते आमकां इतले पयशे दिवपाक जायना म्हणून आमी आमचो जो हे आहा चेअरमॅन आहा तेका आमी सांगलेलें आयज तरी कितें केलां तें आमकां कांयच खबर ना पूण आयज पासून एक प्रॉब्लेम जायत येता आतां आमकां कितें जालां 2 म्हयने आमकां रेस्ट आहा आमच्यो बोटी भायर वचना आमच्या नुस्त्याक ते मार्केटान पावना पूण आयज आमी चीफ ऑफिसरा कडेन अपॉइंटमेंट घेतली बाब मेल्विना कडेन तेन्ना आमी सिबीकूय मेवले तेकाय मेळून आमचे प्रॉब्लेम आमी सांगले आतां प्रॉब्लेम म्हणजे कितें आहा आमी जेन्ना व्हेकल घेवन वयता नुस्त्याक घेवन वयता आमी पयशे फारीक करता आवले पयशे फारीक करता ते आमकडे इतले जायना आमी थोडेशे नुस्तें व्हरता आनी थोडेशे नुस्तें आयले म्हणटकच कितें जाता एक पट्टे नुस्त्याक टेम्पोन हातीर नुस्तें होपना म्हणटकच एक वर जालें सेकंड दुसरें वर लागलें काय ना अनदर 300 हें जायना जेन्नाय भितर नुस्तें एकूण तर भायर येयलें म्हणटकच भायल्यान जाय जाल्यार आनीक सोंपो म्हणजे अशें कशें जाता एकूच गाडी 2 सोंपे कशें करून जाता गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. शुक्रारा पुराय गोंयभर गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन सेंट एंथनीचे फेस्त मनयले. ह्या निमतान व्हडा संख्येन लोकांनी सेंट एंथनीच्या खुर्साचो उमो घेवन बेसाव घेतले. पळयात काय भक्तिमय खीण. आयचे फेस्ताचे म्हणल्यार व्हड उमेद. आयज हे भाग्यवंताची सांत आंतोनीची आमी परब समोर उमता. कित्याक ह्या जाग्यार जायतो लोक येता आनी ह्या वर्सा तर लोक व्हड्या संख्यान येयलो. कित्याक ह्या भाग्यवंताच्या फुड्यान येवन मागणी घालून ताचे विणवणेन सर्गीच्या बापान जायते लोकांक जायते मागलेले फावो केले. म्हणून जायतो लोक व्हडा उमेदीन आर्गां दिवपाक ह्या वर्सा येयलो आनी तशेंच भक्तीपोणी मागणी घालपाक भाग्यवंता कडेन. भाग्यवंत सांत आंतोनीन तांची मागणी आयकल्या पुरो म्हणून आमी सजमतां मांडून वता आनी सर्गीच्या बापान ताचे विणवणेन सगल्यांची मागणी फावो करतलो म्हणून आमी जाणा. ही परब आमी समोर उमता सगल्यांच्या आदारान. आदार आमकां सगल्यांनी दिला परब समोर उमपाक. in carrying out the work, the duties
आनी ही परब आमी आतांची न्हू, आमच्या पुर्वजांनी ही आयच्या दिसा परब समारंभ जाले आमचे पुर्वज. तरी शेंकड्यांची हांगासर ह्या भाग्यवंताक भक्ती जाताली आनी दिसान दीस ताची भक्ती वाडटा म्हणून आमकां उमेद भोगता. 13 तारीख जुन्याची आमकां सगल्यांक आनी किरीतपणी आमकां गोंयकारांक हो दीस म्हत्वाचो. आनी कित्याक म्हत्वाचो? कित्याक भाग्योन सांत आंतोन जावन आसा आमच्या सगल्यांच्या मोगाचो. आनी आमच्या गोंयांत तर आमी पळयत ताचें देवासांव आमकां किरीत सगल्यांक आसा. आनी कित्याक म्हणपाचो सगल्यांक आसा? आमी तर पळयत आख्याच गोंयांत आमच्या सगळ्या जाग्यांनी जावं लादिन्यो चलतात, त्रेझेन चलता आनी सगळ्याक ही परब आमकां कुशालकायेची. पयले सुवातेर देवाक दिन वाचुया, आर्गां दिवया. कित्याक देवान हो व्हड भक्त आमकां फावो केलो. देखून आमकां हो भक्त किरीत भाशेन जायती देख दिता. पयले सुवातेर ल्हानविकायेची, काल्तिकायेची, देवाची काकलूत चाखपाची. आनी देवान ताका एक केरीत गूण दिल्लो तो म्हळ्यार मिलाग्री करपाचो. आयज ही परब करतना पयले सुवातेर आमी सगळीं पवित्र त्रित्वेक वाखाणुया, दिन वाचुया. कित्याक येदो व्हडलो भक्त, येदो व्हडलो सांत आमकां फावो केलो. देखून दुसरे सुवातेर देवाक दिन वाचल्यारूच पुरोना, हे ताचे गूण जे हांवें आतांच सांगल्यात ते गूण आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत आमी आपणावंक गरजेचें. आनी बरोच भाग्यवंत आंतोन आमच्या जिवितांत तर नदर मारीत आनी ताच्या जिविताचेर नदर मारीत स्वताचो नितीचो मनीस आसलो. किरीत भाशेन स्वत आपल्या दोळ्या मुखार दवरून जियेतालो, कोणाकूच भियेनासलो केन्नाच, स्वतलो. आयज आमकांय ही देख जावन आसा. पयले सुवातेर ल्हानविकायेची, काल्तिकायेची मनशां आमी जावंक प्रयत्न करुया. स्वत आमच्या जिवितांत उलोवया आनी स्वतान आमी जिवंक प्रयत्न करुया. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समरिता खणगांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. गोंयांत सतत पावस पडत आसा. शुक्रारा उटंगराच्या पावसाचो परिणाम राज्यात जालो, पूण तातूंत व्हडल्यो घडणुको वा हुंवार येवंक ना. ते भायर पावस सुरूच उरपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान 16 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. उपरांत 17 आनी 18 तारखेक येल्लो अलर्ट दिला. ऑरेंज अलर्टाच्या काळात खूप उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा, जाल्यार येल्लो अलर्टाच्या दिसांनी उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. सप्तकभर पावस सुरूच उरपाचो आसा. शेनवारा चडशे दिसा पावस पडटलो. ताचे वांगडा खर वारे येतले. झाडां पडपाची आनी पालसाणां कोसळपाचोय भंय वाडला. नागरिकांनी सादूर रावपाचो आनी गरजेचो नाशिल्लो प्रवास टाळपाचो असो सल्लो दिला. शेनवारा एमडीन चडावत आनी उणें तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस आसतले असो अदमास उक्तायला. 16 तारखेमेरेन ऑरेंज अलर्ट, 17 आनी 18 तारखेक येल्लो अलर्ट जारी. ऑरेंज अलर्ट काळात खूप उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय. 17 आनी 18 तारखेक उटंगराचो पावस, येल्लो अलर्टाची शक्यताय. शेनवारा पावस आनी घोळटले खर वारे. झाडां पडपाच्यो आनी पालसाणां कोसळपाचो धोको. लोकांक सादूरतायेचो सल्लो. पावस पडिल्ल्यान तापमानात उणाव. शेनवारचे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.